I now request Honorable Chief Minister Sir to kindly announce the services. I now request Honorable Minister for Printing and Stationery to kindly say few words on this occasion. Good evening, government. When it is providing services of printing and stationery, ते सर्विसेस करता असताना स्पेशली ई गॅजेट जे आपल्याला जाय पडटा नोटिफिकेशन काडपाक सिरीज 1 सिरीज 2 नाल्यार सिरीज 3 हॅड ऑलवेज बीन मॅन्युअल. ताचेर आमी ई गॅजेट आमी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केलो आनी गॅजेट सगळे आमी पब्लिकेशनाक वी गेव देम दिस पर्टिक्युलर पार्ट वेन द डिपार्टमेंट्स G2G service can be uploaded. So department and manual now that they could put this upload this directly on the e-gadget portal आणि e-gadgets पायल्यापर येताली. तातून कन्व्हिनियन्स डिपार्टमेंटाक जाय. आज आमी ही सुविधा सिटीजनांक ओपन करतात. So the citizens can upload their contents to be published in official gazettes which can be notices, succession dates, mutations. We on the Goa online portal which will be auto formatted according to gazette standards and published online. Each citizen subscription service of gazette in Goa online करपाक मेळटली. ताका सगळे गॅजेट जितले आसा सबस्क्रिप्शन करतकच घरात बसून तांकां त्यो सगळ्यो गॅजेट्स पब्लिश्ड आसा त्यो तांकां मेळटल्यो इन द इनबॉक्स ऑफ गोवा ऑनलायन. आज एक्सेसिबिलिटी वाडप सिटीजनाची जशें मुख्यमंत्री म्हणटा गव्हर्नन्स एट अ डोरस्टेप एक पावटी आमी सर्विसीस वाडयता आसतना आज सिटीजन स्वता कॅन एक्सेस एंड डाउनलोड द गॅजेट वन्स पब्लिश्ड. दुसरे डिजिटायझिंग द कंप्लीट इन्व्हेंटरी ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. डिपार्टमेंट्स जी आमची आसा तातूंत ई गव्हर्नन्स जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एफिशियंट ट्रान्सपरंट एंड डिपार्टमेंटल सेंट्रीक करतले सिस्टम जाल्यार स्टेशनरीचे रिक्वायरमेंट इज क्वायट अ सबस्टेन्शियल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट. आता पर्यंत प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एनओसी दिवप आपली डिपार्टमेंट आपल्याक जाय ते स्टेशनरी कडल्यान घेवप. So as we have started the process of empaneling vendors to ensure that one point printing and stationery will be the people providing stationery to the government departments, which has already been the mandate of the department. Indenting करप खूप डिफिकल्ट जाताले कित्याक आपले रिक्वेस्ट धाड ते इनवर्ट जा बाकीचे प्रॉब्लेम जाताले ते सगळे क्युरेट करपाक डिपार्टमेंट्स विल बी एबल टू प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर फॉर ऑल स्टँडर्ड तशें कस्टमाइज स्टेशनरी इन्विटेशन जावं रजिस्टर जावं विजिटिंग कार्ड जावं जाय ते तांकां जाय ते मागतले आणि ऑनलाइन मागपाची सुविधा हातूंतल्यान तयार करता जातूंतल्यान पूर्ण तरेन दे विल गेट दीस सर्विसीस. पयर काट मोशनावर सुद्दां म्हणजे म्हणलें की इन्व्हेंटरी तुमी कशें दवरतले काय म्हणून. आज डिपार्टमेंट विल कंप्लीट द होल digitization of the work management process, which will include inventory tracking, requisitions, alerts, monitoring the status of work orders, tracking stock levels of various products. पेपर जाग्यार आसा बाकीचे आसा इन्व्हेंटरी हे सगळे मॅन्युअल पयले आसताले. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओल्ड जागेचेर आसतना आमी वी हॅव कंटिन्युअसली बीन मॉडर्नायझिंग विथ इक्विपमेंट्स एट द सेम टाइम ट्रायिंग टू पुट टेक्नॉलॉजीज इन. पूण आतां असो वेळ आयला की टेक्नॉलॉजी शिवाय कांयच जावंक शकना. ताजे खातीर पयलीं जे फॉर एक्झाम्पल इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट मॅन्युअल जाताले कार्ड सिस्टमाचेर नाल्यार रजिस्टराचेर पूर्ण तरेन विल बी ऑन टेक्नॉलॉजी. बट टेक्नॉलॉजी विल टेक केअर ऑफ ऑल दीस थिंग्स, नॉट ओनली सेविंग टाइम बट ऑल्सो विल बी मोर ट्रान्सपरंट. Very important the launch of the e-gazette certified gazettes. Gazette आम्ही अपलोड करता आणि गॅजेट तुमका ऑनलाइन मेळटा. पण ते ऑनलाइन गॅजेट्स एकदा सर्टिफाइड नासतात आणि ते सर्टिफिकेशन नासल्याक एकदा you need this particular for some legal purpose नाल्या बाकीच्या खातीर for which e-certified gazettes are being launched. So e-certified gazettes जाले की तुका पहिले म्हणल्यार प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी येवन तुका ते सर्टिफाइड फिजिकली येवपाची गरज ना. सरळ ऑनलाइन पेमेंट केलो एप्लिकेशन केलो डाउनलोड केले जाल्यार घरा कडेन बसून एडवोकेट जावन जाल्यार फ्रेटर्निटी जाल्यार गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट विल दिस ई-सर्टिफाइड गॅजेट्स एट ए पर्टिक्युलर प्लेस फॉर वेर दे अप्लाय. प्री-लिबरेशन बुक्स आणि पब्लिकेशन्स ऑनलाइन आमचो नॅशनल इम्प्रेस आमचो was one of the most Asia's most oldest printing and stationery. आणि हे डिपार्टमेंट इतले पोरणे की ताका इतले पयलींचे बुक्स आसा की सगळी all books which are of historical importance and this publication needed to be there. So सगळे e-books of pre-liberation era dating up to 1800 त्यो सगळ्यो आता ऑनलाइन मेळपाची सुविधा सुरू जातली. जातूंतल्यान तुम्ही पोर्टल फॅसिलिटीज घेऊन परत अप्लाय करून ऑनलाइन सेल which will get revenue to the government
एट द सेम टाइम तुका ऑनलायन सेल केलो जाल्यार हे प्री लिबरेशन ई बुक्स आणि पब्लिकेशन्स तुका ऑनलायना वयल्यान मेळटले. टोटल वेबसायट आमी रिलॉन्च केल्ली आसा, रिवॅम्प केल्ली आसा, मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेट केल्या आणि तो जेन्ना आमी अपग्रेड केला तातूंत एक एडेड कंपोनंट घाला इज गोइंग टू बी डिसेबल फ्रेंडली फॅसिलिटी ताका एड केल्ली आसा, जातूंतल्यान सगळे कम्युनिटी सेक्टराच्या लोकांक येवन जाय तशी ही सुविधा घेवपाक उपलब्ध करपाक मेळटली. आयच्या दिसान हांव प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता की टू मॉडर्नायज एंड इम्प्लिमेंट ई गव्हर्नन्स इनिशिएटिव्ह तांणी सुरवात केल्ली आसा विच विल डेफिनेटली एनहान्स द एफिशियन्सी अँड ट्रान्सपरन्सी ऑफ द डिपार्टमेंट. अश्यो सुविधा आमी तयार करतकच कितलेश्यो एडिशनल सुविधा येतल्यो. हांव मुख्यमंत्र्याक ह्या फोरमाचेर थँक्यू म्हणटा कित्याक जेन्ना गव्हर्नन्स आनी बाकीचे गजाली फुडें व्हरपाक जाय he has been very supportive and for which today has been look at modernizing with technology and moving into new premises at Verna. The जागो already identified झाला आणि repair already झाला and we are looking at getting a new building there. हे सगळे हाचे जेन्ना सुरू जातले तेन्ना थंयच्यान फ्लो बाकीचे मुवमेंट करपाक गव्हर्नमेंटाक तशेंच गव्हर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेस प्रोवाइड करपाक खूब बऱ्या प्रमाणात जातले. थँक्यू. Thank you, sir. I now request Honorable Chief Minister, sir, kindly say a few words on this issue. आजच्या प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी डिपार्टमेंटाच्या ई लॉन्चच्या कार्यक्रमा खातीर म्हणजे आसात मिस्टर जॉन कवटे, यतीन मराठकर सेक्रेटरी फॉर द प्रिंटिंग आनी मीरा नाईक डायरेक्टर. सगळ्यात पयली आमी अनदर वन स्टेप टुवर्ड्स द रियलायझिंग गोवाज पीपल बिकम द डिजिटली कनेक्टेड एक सांगता आसतना आमकां खूब बरें क्लोज वता आनी टेक ड्रिवन फ्युचर ऑफ गोवा हे करपा खातीर सातत्यान आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटां काम करीत आसा. आज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑनलाइन ई गॅजेट असतले, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम असतली, ई कॉपी ऑफ द सर्टिफाइड गॅजेट, प्री लिबरेशन एंड ई बुक एंड रिवॅम्प वेबसाइट फॉर द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज हे सगळे लॉन्च केले. सातत्यान आमच्या GL आणि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी IT डिपार्टमेंट यांच्या सगळ्यांच्या मेळून हे काम केलें. त्या बद्दल हांव तांचे खरोखरूच तोखणाय करता. लॉन्च ऑफ ई गॅजेट ऑफ ब्राउन कॉकेन यांनी सांगल्या प्रमाणे ई गॅजेट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमकां प्रत्येक फावटी गॅजेट लागता ताका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान येवपाची गरज ना. ताणें स्वता ताका ऑनलायन पद्दतीन मेळटलें म्हणून लोकांकूय हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जाता. सातत्यान आमी पळयता की ऑटो जनरेटेड ई गॅजेट जे आसा हे स्पेशली फॉर द एडवोकेट्स आनी बाकीचे हांकां हाजो उपयोग खूब मोठ्या पद्दतीन तांकां उपयोगाक येतले आनी इट इज अ सर्टिफायड गॅजेट करता. म्हणजे एन्युअल सबस्क्रिप्शन गॅजेट घेवपी लोक आसात जे रुटीन ही गॅजेट रिफर करतात वेगवेगळ्या कामां खातीर तांच्यांनी हे ऑनलायन पद्दतीन जर घेतले जाल्यार रुटीन तांकां ते मेळपाक लागतले. आमी त्या पद्दतीन लॉन्च ऑफ इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम हे वेगळ्याक एक्चुअली इट इज इन स्टॉक लेवल रियल टायम एन्श्युरिंग दॅट सप्लाय हे पळोवपा खातीर सातत्यान ताचो उपयोग जो आसा हो सगळ्या जाणांक जातलो. त्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट बऱ्याच जाणांक त्या डिपार्टमेंटा कडेन पळयता ल्हानशे डिपार्टमेंट पळयता पण इतलें मेजर डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंटाचें सगळें काम लोकां मदीं हायलायट करपाचें काम जर कोण करता आसता जाल्यार प्रिंटिंग आनी स्टेशनरी. तुमी पत्रकार ह्या नात्यान म्हाका दिसता प्रत्येक जो गॅजेट येता त्या गॅजेटाचेर लोकांच्या पेक्षा तुमची नजर पयली चड आसता. म्हणून सांगता की लोकांक डायरेक्ट जर कनेक्शन डायरेक्ट न्यूज जर तुमच्या कडेन जर कशी पावपाचें आसत जाल्यार एकदां तुमी एकदां उशीर करता गॅजेट पळोवपा खातीर. त्याची गॅजेट येयल्या उपरांत सुद्दां बातमी तुमकां कळना हे खरें म्हणजे दुर्भाग्य म्हणपाचें. बरेचशे फावटी गॅजेट येयल्या उपरांत तुमी बातमी आमकां वितरत वता. ती गॅजेट जर सगळ्या पत्रकारांनी अपडेटेड रावले जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो न्यूज ज्यो तुमी हायलायट करपाक जाय पळय त्यो न्यूज तुमी हायलायट करपाक शकताले. म्हणून त्या गॅजेटाचेर विशेष करून पत्रकारांनी लक्ष दवरचें. कारण आमी गॅजेट गव्हर्नमेंटाचो खंयतरी जो प्रयत्न करता वो लोकांक तेजी इन्फॉर्मेशन पावची, लोकांक त्या सगळ्या स्किमींचो फायदो पावचो. म्हणून ती टायम टू टायम जी आसा पळय ही एकदां प्रिंट करीत आसता. एकदां गव्हर्नमेंटा कडल्यान सादी काडलेली स्कीम सुद्दां म्हणजे प्रेसांतल्यान आमी एकदां सांगना एकदां चुकून उरताय बी जाल्यार ती गॅजेटाचेर 100% जी आसा पळय ती लोकांच्या मदीं वतात. तुमचें काम आसा येयल्लो गॅजेट जो आसा हो टोटल सगळो वाचून लोकां खातीर कितें बेनिफीट आसा ते लोकांच्या पर्यंत पावोवचें हें जर काम तुमी केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आयच्या ह्या लॉन्चाचो सगळ्यात फायदो हो प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांच्या खातीर जातलो म्हणजेच लोकां खातीर जातलो. तेचे तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात हेजो उपयोग जाता करून घेवचो अशें म्हाका दिसता. आनी लास्टली लॉन्च ऑफ द प्री लिबरेशन ई बुक्स एंड पब्लिकेशन इन ऑनलायन लायब्ररी हाजो जे रिसर्चर्स विशेष करून जे स्कॉलर्स आसात युनिवर्सिटीन जे वेगवेगळ्या
करपाक जाय अशी गरज ना. डेफिनेटली जे कॅन यूज दीस म्हणजे लॉन्च ऑफ फ्री लिबरेशन बुक्स हे ते ऑनलायन लायब्ररींतल्यान ते रेफर करपाक शकता. हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात नॉट ओन्ली गोवा, आवट ऑफ गोवा जो आहा पळय तांकां हेजो खूब मोठो फायदो जातलो. आनी विशेश हांवें तशें म्हणटा पळय you are doing the specialty PhD on the different subject. उपयोग जाता बिकॉज इतकी 18th सेंचुरीची बुक्स ही सहसा खूप कमी गव्हर्नमेंट सुद्धा जे आहा ते प्रिजर्व करतात. गोंयाक खूब मोठो इतिहास आसा पूण हाचें डॉक्युमेंटेशन सुद्धा जें आसा हें खूब पयलीं पासून आमचे कडेन आसा. आमी जशें म्हणटा की बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बाकीच्या राज्यांनी जर बाकीच्या देशांत म्हणजे देशांत बाकीच्या राज्यांनी जर पूर्ण पळयशात जाल्यार तुमकां तें फक्त 1947 उपरांतचेच मेळटलें. पण आमकां तशें पळोवंक जाल्यार त्यो फ्री लिबरेशनच्यो बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट ह्यो आयजूय मेळटा. ही गोंयची एक खासियत आसा. त्या खातीर डॉक्युमेंटेशनच्या बाबतींत सदोदीस गोंय हें अपडेटेड आसा. हाज्याय फुडें अशाच त्या अपडेटेड आनी ऑनलायन सिस्टमांत लोकां कडेन कशें पावतले हाजो उपयोग आमी सातत्यान करीत आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की हाजो खूब बरो फायदो स्पेशली टू द रिसर्चर्स, स्कॉलर्स आनी PhD स्कॉलर्स युनिवर्सिटींतल्यान जे करता तांच्यांनी हाजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात करून घेवचो. हांव परत एकदां आमचे मिनिस्टर फॉर प्रमोद चौधरी आनी तेची एंटायर टीम स्पेशली डायरेक्टर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मीरा नायक, GLचे आमचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह सेक्रेटरी मरालकर ज्यांनी नुकतोच चार्ज घेतला पण तरी सुद्धा म्हणजे ताजे एफर्ट्स जे सगळ्या हातूंतल्यान आसा. हांव तांकां सगळ्या जाणांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी ह्या हेजो खूब बरो उपयोग तुमी सगळे जाण करतले हे आनी बऱ्या पद्दतीची एक ट्रान्सपरन्सी जी आसा पयली ती हाच्या मदीं येतली. गव्हर्मेंटाच्यो बऱ्योचश्यो ज्यो गजाली गॅजेटाच्या रुपांतल्यान लोकां कडेन पावपाक जाय त्यो कारण गॅजेट जर येयलें म्हणजे इट इज ऑथेंटीक. बरेचशे मोठी खंयची गजाल उलोवच्या पेक्षा ती केन्ना गॅजेटाचेर येता तेन्ना ती ऑथेंटीक आसता. ती गॅजेट सदोदीस रिफर करचो पळोवचो ह्या तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन. थँक्यू. सीएम तुम्ही सबस्क्रिप्शन मेन्शन केलं पाहिजे सबस्क्रिप्शन म्हणून या एडिशन तुमी सबस्क्रिप्शन दिवपाचें एन्युअल सबस्क्रिप्शन दिता. कितले चार्जीस कशे चार्जेस आसा. सर मातशें